सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। पेद्रून घुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शिस फाटल्यान येतलो तो दिसलो। हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून, सोम्या, तुका गथान पराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलेलें। हाका पळयोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसर ताणें वाचा जाय म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये। अशें तो शिस मरचो ना म्हणले सांगणी भावांमदें विस्तारली। पूण तो मरचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्हय। बागार, हांव येसर ताणें वाचा जाय म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें। ह्या सर्व संगती विशांत तो शिसच साक्ष। ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात, ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव। जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात, त्यो सकयल एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावचो ना म्हूण म्हाका दिसता। देवाचें उतार हें।